आनी आतां जेरुसलेमाक सोडून वेचे वाटेर ते आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतलो. ताचे शीस विजमीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतलो तो लोक भियेल्लो. तवळ 12 परत्यान कुशी कापोवन आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयान तो अशें सांगी लागलो. पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेता. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातान दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा ठरायतले आनी अन्य जातींचे अधीन करतले. ते तांचे केळकुळां करतले, ताचेर तेंपी उडयतले, ताका जेरबान मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोवाव जेजूसाची येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारली जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेन पावतस. आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात तें खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण ठरावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जोवांचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरशीं आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं. मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपलेंच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीव दी जाय म्हूण तो आयला.